लेसन आसा या रिलेटेड टू इंडिगो प्लांट रिलेटेड आसा, स्टोरी आसा. आणि मागीर तो डिमांड कमी जालो कित्याक सिंथेटीक प्रोडक्ट तयार जालो. ओके, सो हांगासर आता ही स्टोरी स्टार्ट जाता फ्रॉम द चंपारण. ओके, सो ह्यो फर्स्ट मुवमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंट जो गांधीजीच्या लायफांतलो. कळ्ळें. सो ह्या मुवमेंटान गांधीजीन आपूण स्वताहून पार्टिसिपेट जाल्लो आणि फायट केल्ली अगेन्स्ट ब्रिटिशर. सो हांगासर जी स्टोरी स्टार्ट जाता, यू कॅन सी इन द पिक्चर. सो बिगिनींग गांधी मीट्स राजकुमार शुक्ला. आता एक फर्स्ट कॅरेक्टर जो आसा राजकुमार शुक्ला. आता हो एक पिजंट फ्रॉम द चंपारण. ओके, ह्या प्लेसीचें नांव. सो चंपारणांतलो ह्यो एक पिजंट. आता पिजंट म्हटल्यार कोण, जो लँड परचेज करून ऑन अ रेंट. ओके, लँड घेतलो पण ऑन रेंट बेजीस. सो आफ्टर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स मागीर हार्वेस्ट करून तो कितें जो रेंट आसा तो पे करतालो. ओके, ही पयलींची कंडिशन. पण बिफोर इंडिपेंडन्स आमकां खबर आसा की ब्रिटिशर्स रूल आसलो. सो चडशे लँडलॉर्ड्स आसले ते ब्रिटिशर्स. आनी ब्रिटिशर्स जेन्ना जे कोण लँडलॉर्ड्स आसले पळय ते कितें करताले, हे पिजंट्सांक आपली जी जमीन आसा ती ऑन रेंट बेजीस दिताले आणि तांकां सांगताले 50% ऑफ द लँड जो आसा ते फक्त कल्टिवेट तुमी कितें करा, इंडिगो कल्टिवेट करात म्हणून. आणि तुम्ही आमकां रेंट म्हणून फक्त कितें पे करात, तो 50% जो इंडिगो तुम्ही प्लांट केला पळयात तो आमकां तुमी एज अ रेंट म्हणून पे कर. जर्मनीन सिंथेटीक इंडिगो तयार करता इन देअर लॅब. ओके, सो त्या टायमाच्यान मागीर ऑब्वियसली सिंथेटीक जाल्या उपरांत तेची रेट कमी आसतली आणि हेका जो डिमांड जो आसा तो कितें जालो, कमी जालो. सो हांगासर इंडिगो जेंच्यांनी जे प्लांटेशन केल्ले तेका आतां डिमांडूय कमी जालो. सो हांगासर लँडलॉर्ड्सांनी कितें थिंक केलें, आतां आमकां कितें जातलें, लुकसाण जातलें. कित्याक डिमांड ऑब्वियसली इंडिगोचो देंवलो. सो कोणी रेंटाक जी आपली जमीन दिल्या पळय ते लँडलॉर्ड्सान कितें केलें, आतां जे हार्वेस्टाक आपूण सपोज ते 15% घेतले आनी आपूण आतां विकपाक गेलो कळ्ळें, हे लँडलॉर्ड थिंक करतालो. लँडलॉर्ड कितें थिंक करतालो, आपूण सपोज जर हे 15% जर आतां इंडिगो हेंच्यांनी कल्टिवेट केला ते एज अ रेंट म्हणून घेतले आनी आपूण विकपाक गेलो जाल्यार आपणाक लॉस जातले. कळ्ळें. सो तेंच्या लँडलॉर्डान कितें डिसायड केलें, ते ब्रिटिशर्सूच आसले, की आमी हेंचो जो रेंट आसा तो वाडोवपाचो. सो तेंकां ते त्रास करपाक लागले, लायक म्हणजे तेंचो डेब्ट आनीक वाडयलो. जी कितें रेंट कंडिशन्स आसली पळय आनीक वाडयली आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां कंपेन्सेशन पे करा म्हणून. सो जाता तितले ब्रिटिशर्स तांकां एक्सप्लॉयट करूंक सोदताले, जाता तितले तांकां त्रास करूंक सोदताले त्या लोकांक. सो लोक सुद्दां ते मागीर फेडअप जाल्लेले, म्हणजे आमी आनिकूय हेंकां आतां कितें करपाचें, ऑलरेडी आमकांय काय फायदो जावचो ना आनी हेंकां आनीक आमी रेंट हेंच्यांनी वाडयलो, सो आमी आतां कशें पे करतले. सो लोक खरेंच कितें त्या टायमार तांकां दिसतालें आमी खंयसर तरी अशा कंडिशन आसा ज्या हितूनसून आतां आमकां भायर सरपाकूच जाय. सो त्या टायमार त्या लोकांनी डिसायड केलें आनी थिंक केलें आनी मागीर तेंच्यांनी डिसायड केलें की आमकां आतां कोण तरी असो लिडर जायो जो हेंच्या वांगडा फायट करतले. सो तेज्या खातीर हांगासर एक जो पिजंट आसलो राजकुमार शुक्ला, सो तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून डिसायड केलें की कोण तरी वचोन गांधीजीक मेळाच आनी आमचे जी कितें कंडिशन आसाच ओके ती गांधीजीक वचोन तुमी सांगा. सो हांगासर तेज्या खातीर हो जो फर्स्ट पार्ट जो आसा, बिगिनींग गांधी मिट्स राजकुमार शुक्ला. सो हांगासर राजकुमार शुक्लाक मीट, सो तेंची फर्स्ट मिटींग. आतां फर्स्ट मिटिंगेक डायरेक्टली गांधीजीन काय प्रॉमीस दिवंक ना आपूण येता म्हणून, पण ताका सांगलेलें की आपणाक टायम मेळ्ळो काय आपूण खरोच विजीट करतलो म्हणून. पण तो इतलो स्टबर्न आसलो, हितून वर्ड एक मेन्शन केला तुमी जाय जाल्यार डिटरमायन पिजंट म्हटला. सो इतलो तो स्टबर्न आसलो आपल्या हेजेर की तो गांधीजीक म्हणजे गांधीजीक आपूण कसो तरी व्हरतलो ह्या हेजेर आसलो. सो गांधीजी खंय खंय वयतालो पळय तेज्या फाटल्यान तो आसतालोच, खंयचे मिटिंगेक धर नाल्यार आनीक खंयसर सपोज मुवमेंट ते कितें आसलें सो तो वयतालो, तो तेज्या फाटल्यान तो वयतालो. सो इतके तेजे स्ट्रगल पळोवन गांधीजीन डिसायड केलें की चल आपूण येता म्हणून. सो ताका कितें सांगलें, आफ्टर इंडियन नॅशनल काँग्रेस तेंचो सेशन जावपाचो आसलो एट लखनौ, थंयसून आमी डायरेक्ट चंपारान या म्हणून. पण मागीर गांधीजीन, सो तें सेशन जालें,
सो गांधीजीन मागीर तेजेरूय थिंक केलें की डायरेक्ट वचोनूय काय यूज ना. सो गांधीजीन डायरेक्टली चंपारण वचोंक ना. सो तो पयलीं मुझफ्फर प्लेस गेलो. ओके, सो इन द सेकंड पॅराग्राफ तुम्ही पळोवंक शकता, गांधी फर्स्ट ट्रॅव्हल टू मुझफ्फरपूर. कळ्ळें. सो मुझफ्फरपुराक तो फर्स्ट गेलो. कित्या खातीर, तेजो बिहायंड रिजन कितें आसलो थंय विजीट करपाक. तेका पयलीं कंडिशन कितें तरी जाला, म्हणजे एकल्या कडसूनच आयकलेलें तेणी. ओके, राजकुमार शुक्ला कडसून आयकलेलें. सो आनीक कोणा कडसून तेका तें लर्न, म्हणजे आयडिया घेवपाची आसली की खरेंच कितें जालां, कंडिशन कशी आसा. सो तो थंयसर लॉयर जे आसले, प्रोफेसर्स आसले, सगळ्यांक मेळ्ळो. सगळी रिलेटेड तेणी स्टडी केली. आनी ऑल्सो 1000 ऑफ पिजंट्सांक मेळ्ळो. पिजंट मिन्स, आनी ते शेअर क्रॉपर्स ते वर्ड यूज केला. सो हांगासर तेंकांय मेळ्ळो. सो तेंचे प्रॉब्लम्स तेणी अंडरस्टँड करून घेतले. सो मागीर तो ब्रिटिशर्सां कडेन म्हणजे तांकां क्वेश्चनिंग करपा खातीर वयपाक तो फुडें सरलो. सो हांगासर पळोवपाक शकता, कन्फ्रंटींग ब्रिटीश ऑथॉरिटी. सो ब्रिटीश ऑथॉरिटीक खबर आसलें की गांधीजी येयला. सो तांकां तो लिडर कसो आसा कितें आहा ती नॉलेज आसली. सो पयलींच तेंच्यांनी ताका हांगासर वर्ड एक यूज केला पळय, हॉस्टिलिटी म्हणून. गांधी फेसीस, इन द फर्स्ट लायनूच पळयात, गांधी फेसीस हॉस्टिलिटी फ्रॉम ब्रिटीश ऑफिशियल्स. म्हणजे तो जेन्ना इन्क्वायरी करपाक खंयसरूय ऑफिसान वयतालो, ब्रिटीश ऑफिसर पळया, त्या टायमार ताका एंटरटेन करिनासले. वयल्यान ताका एक ऑर्डर काडली तेंच्यांनी, पोलीस सुप्रिटेंडंटान, की तूं हांगासलो चंपारण सोडून चल, तूं ह्या भानगडीन पडो नाका. सो गांधीजीन रिफ्यूज केली ती ऑर्डर तेंची, ना आपूण वयचो ना, आपूण कितें तें फायनलायज करून वयतलो. सो तेंच्यांनी मागीर ताका इन जेल पूट केलो. ओके, जेलीन घातलो. हें पळोवन सगळे लोक फुडें येयले चंपारणांतले. आनी त्या टायमार मागीर ताका कशी तरी बेल करपाची पडली. आनी मागीर हो मॅटर घेवन इन कोर्ट गेले ते. सो थंयसर डिसिजन जालें की लोकांक, जे लँडलॉर्ड्स आसा ते खरेंच एक्सप्लॉयट करता. आनी तेजी जी डिमांड आसली कोणाची, जी लँडलॉर्ड्सांची, की इतले हे वाडयलो ऑन इंडिगो, सो डिमांड ना म्हणून तेंच्यांनी तेंचें कम्पेन्सेशन वाडयल्लें. ओके, सो तें इल्लिगल आसा. सो इल्लिगली तेंच्यांनी तेंच्या कडसून जे पयशे बीन घेतले ते रिफंड करपाचे डिमांड गांधीजीन केलो इन द कोर्ट. सो कोर्टानसून तांकां ऑर्डर पास केली की गांधीजीन डिमांड केलो की 50% तुमी कितें करात, तेंचे जे कितें रिफंड करात पयशे. कळ्ळें. सो फार्मर्सांकूय हेल्प जातली. पण लँडलॉर्ड्स जे आसले ते 25%चेर एग्री जाले, आमी 25%च रिटर्न दिवंक शकता म्हणून. सो गांधीजी त्या टायमार 25% जाले, 25% म्हणून ते जे पयशे आसा ते घेतले तेंच्या कडसून. म्हणजे 25% कितें कम्पेन्सेशन पे करता ते घेवपाक रेडी जालो. मागीर नेक्स्ट, सो हांगासर जे चंपारण मुवमेंट जे आसा ते विन जाले. कोण, जे गांधीजी आनी जे पिजंट आसले पळय ते. मागीर गांधीजीन सरावंडींग जेन्ना पळयलें, सो त्या टायमार तो थंयसरूच रावलो. कित्याक थंयसर तो लोकांची कंडिशन पळोवन ताका दिसलें की हांगासर खरेंच लोक आजून खूब बॅकवर्ड कंडिशनान आसा. सो हांकां हांगासर मातशें तरी कितें तरी गायडन्स दिवपाक जाय. सो गायडन्स दिवपा खातीर तो थंयसर चंपारणाक रावलो. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता, सोशल आनी एज्युकेशनल रिफॉर्म. सो गांधीजीन हांगासर स्कूल स्टार्ट केले. ओके, हायजीन रिलेटेड, तुमी कशा तरेन बरें हेल्थ मेंटेन करूंक शकता. प्रायमरी स्कूल थंयसर ओपन केले. आनी ते वांगडा व्हॉलंटियर्स जे आसले, महादेव देसाय, नरहरी परीख, कस्तुरबाई गांधी, सो हे सगळ्यांनी त्या टायमार हेल्प केली ताका. आनी क्लिनलीनेसाचो इम्पॉर्टन्स हांगा त्या लोकांक तेंच्यांनी समजून सांगलो. आनी लास्ट, द रोल ऑफ सेल्फ रिलायन्स. सो रोल ऑफ सेल्फ रिलायन्स म्हणजे कितें, गांधीजीन तांकां एक कितें सांगलें की हेज्या फुडें सपोज जर तुमकां दिसता की तुमच्या वांगडा कितें नेगेटिविटी जाता, ओके, कितें दिसता की तुमी सपोज तुमकां कोण एक्सप्लॉयट करता, जाल्यार तुमी स्वता फायट करात, दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावूं नाकात. सो ताका सेल्फ रिलायन्स म्हणटले. सेल्फ रिलायन्स म्हणजे आपूण स्वता डिसिजन घेवप, फायट करपाचें. कित्याक तुका दिसता की तूं इन अ रायट पोजिशन आहा आनी दुसरो तुका एक्सप्लॉयट करता, जाल्यार तूं तेज्या अगेन्स्ट फायट करपाकूच जाय म्हणून. सो हांगासर तांकां तोय लेसन तेणी दिलो.